गोंयच्या रस्त्यांचेर पिलियन रायडर्सांक हेल्मेट लागू करपाचो निर्णय गोंय पुलिसांनी घेतला। सगळ्या पिलियन रायडरांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट घालचें पडटलें अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक बोसुदास सिल्वान सांगलें। गोंयांत फाटल्या 20 दिसांत 7 पिलियन रायडरांक मरण आयलां। मोटार वाहन कायद्यांत पिलियन रायडरांक हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा, पूण गोंयांत आयज मेरेन तशी अंमलबजावणी जाल्ली ना। मात ह्यान फुडें हो नेम सगळ्या पिलियन रायडरांक पाळचो पडटलो अशें ताणें म्हणलां। फाटले 15 ते 20 दिसां मदीं जवळ जवळ 6 ते 7 पिलियन रायडर मेल्ले आसात। एक एक्सिडेंट जाल्ली पंचवाडी, जितून एक गव्हर्मेंट ऑफिशियलाची गाडी आसली, 2 व्हिलर रायडर पिलियन रायडर ती हें जाली, पडली आनी मेली। तशीच बाळ्ळी जंक्शनार आनी एक एक्सिडेंट जाल्ली, तितून एक आउट ऑफ स्टेशन गाडी आसली बेंगलोरची आनी ती टर्नाचेर ओवरटेक करताली। ती स्कूटर फुडल्यान येताली ती रोड शोल्डराचेर गेली, स्कीड जाली, पडली। पिलियन रायडर हेड इंजरी जाले आनी मेली, मरण पावली। सुमार 7 पिलियन रायडर फाटले 20 दिसांनी मेल्ले आसात। आतां कितें आसता, मोटर व्हेकल एक्ट प्रमाणे हेल्मेट इज मॅन्डेटरी नॉट ओन्ली फॉर रायडर्स बट ऑल्सो फॉर पिलियन रायडर्स। गोंयांत ती आमकां संवय ना पिलियन रायडराक हेल्मेट घालपाची। आमी मातशें एनफोर्समेंट वाडयल्या कारणांनी आतां हेल्मेट घालपाची कंप्लायन्स वाडल्या, पूण पिलियन रायडराक ना। आतां आमी एक ठराव घेतला, पयलीं आमकां पिलियन रायडरांक एडवायज करपाचें तुमी बी हेल्मेट घाला म्हणून, तेज्या नंतर मागीर एनफोर्समेंट चालू करपाची।